प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 10वो विसवोर वोड 17 ते 22 पर्यंत। मॅथ्यू chapter 10 verses 17 to 22। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। मुळशाताय शिडूक रावात, ती तुमकां धरून सोबेत व्हरतेली आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जरबोन मारतेली। म्हजे पासत अधिकाऱ्या आनी राजा मुखार तांच्या आनी ओन भावार्थ्याच्या फुड्यांत तुमी गोवाई दिवचे खातीर तुमकां व्हरतेली। पूण तुमकां धरून दितोच ते घडयेर तुमी कितें उलोवचें तें देव तुमकां कळयतलो, कित्याक उलयतात ती तुमी न्हय, पूण तुमचे उदेशी उलयता तो तुमच्या बापाचो ओतपोतो। ते खातीर कशें आनी कितें उलोवचें ते विशीं हुस्को काडिनाकात। जिवीशी मारूंक भाव भयणीक आनी आवय बापूय पुतां धुवांक लावन दितेली। भुरगीं आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतेली। म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत तीर रावतीत तांचेच थारोन जातलें। प्रितीच्या बाबणीनो आमी काल नातालांची परब केल्या आनी इतली जी तयारी आमी इतल्या दिसांनी केल्ली आदवेंताची, शेगेन नातालांची परब येवन आमी बरे भाशेन नातालांची परब केल्या। आमी खाण पिवण मिसाक वचोन सगळे आमी केलां आनी आयज आमी 26 तारखेर जी जावन आसा दुसरो दीस नातालांचो। आयज शिवर्तमान आमकां जेजूची एक शिकवण दिता। जेजू आमकां आयच्या शिवर्तमानान कितें म्हणटा, तो म्हणटा ताका लागून लोक आमचो द्वेस करतलो, ताका लागून लोक आमचो द्वेस करतलो, आमकां पयस दवरतलो, आमकां नाकारतलो। कित्याक गाय भाव भयणीनो, काल आमी इतली खुशालकायेन नातालांची परब केल्या, जेजूच्या जल्माच्या दिसाची परब केल्या। खूब जाणां आमी नातालांची परब केल्याय जाल्यार जेजू कित्याक ह्या संवसारान येयलो, कित्याक एका बाळकाच्या रुपान येयलो, कित्याक तो व्हडलो जावन मागीर खुर्सार गेलो, आमचे पासत मेलो आनी आतां आयच्या शिवर्तमान आमकां सांगता ताजे पासत लोक आमचो द्वेस करतलो, आमकां नाकारतलो, पयस दवरतलो, कित्याक आमी जेजूचे शीस म्हणून। पूण भाव भयणीनो, आमी खरेपणी नातालांची परब केल्या जाल्यार, खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमितवान सोरोंडार मानला जाल्यार, खरेपणी आमी ही परब केल्या कित्याक आमी जेजूचे पाटलादार म्हणून, आमी ही परब केल्या कित्याक आमी क्रिस्तांव म्हणून, आमी ही परब केल्या कित्याक आमी भावार्थी म्हणून, तर आयज संवसाराचो लोक तुका आनी म्हाका जे शीस आसा जेजूचे पाटलावदार आसा, खरेपणी देवाचे उतर पाळटात, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात, तांचो द्वेस करतात कित्याक, तांकां नाकारतात कित्याक, तांकां पयस कित्याक दवरतात। आनी आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां आयच्या शिवर्तमानान जबाब दिता, म्हणटा संवसाराची संवसाराची रीत कशी आसा ती आनी ताजी शिकवण आनी तो कितें सांगता ती एकूच न्हय। म्हणटा संवसाराची शिकवण ओ संवसाराची रीत ओ संवसाराचें काम करपाचें देवाच्या उतराचेर आड आसा। आनी जेन्ना देवाच्या उतराचेर आड आसा आनी आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, जो लोक जेजूक वळखना जो लोक जेजू क्रिस्तांव, आपूण क्रिस्तांव म्हणटा, नांवान क्रिस्तांव, इगोर्जेक वता क्रिस्तांव ना हा, नातालांची परब करतात, सगळे जे क्रिस्तांव लोक करता ते करता, पूण खरेपणी लोक तांकां केन्नाच नाकारिना, तांकां पयस धरिना। कित्याक गाय, कित्याक ते क्रिस्तांव फकत नांवान, ते नातालांची परब करतात फकत नांवान, ते इगोर्जेक वेतात फकत नांवान, पूण खरेपणी देवाचें उतर पाळिनात, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलनात। म्हणटच जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलनात, आमी देवाचें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितांत पाळिना, भाव भयणीनो कितें घडटा, संवसाराचो लोक आमचो मोग करता, आमी संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता। वय आमी एक धर्म करता,
इगोर्जेक वेता, जे आमी आमकां आयकोंक मेळटा ते आमी आयकता, एका कानार आयकून दुसऱ्या कानार सोडटा. पूण खरें म्हणल्यार तें उतर आमी केन्नाच पाळिना. आमी शर्माव दीत जाल्यार आमी शर्माव फकत ज्या लोकांक आयकोंक जाय तांकां आमी सांगता, पूण खरेपणी तो आमी जे सांगता ते आमीच पाडिना. म्हणटच आमी ढोंगी जाता. म्हणटच ढोंगी लोक देवाक मानना. ढोंगी लोक देवाक बिलकुल तांचो पयस दवरता. म्हणटच आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकता, आमी दिसपट्टें देवाचें उतर आयकता, तर आमी खरेपणी हें उतर आमी पाळटा काय, खरेपणी आमी उतर कोत्ता काय आमच्या जिवितांत. कित्याक जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तो संवसाराच्या रितीचेर आड आसा. आतां संवसाराचो लोक तांचेर आड येता, तांकां दुखयता, तांकां पयस जाता. म्हणटात अरे हे आनी खिचे रे, हे आतां फकत देवाचें उतर शिकयतात, जेजू करतात. आमचें जालें मीस, आमचो तेज जालो, आमी मागणें केलें, आमी आमचो धर्म केलो, आमी नातालांची परब केली, वो आनी लोक आमकां कितें कोण सांगपाक येयला. आनी ह्या पासत संवसाराचो लोक आमकां नाकारता, पयस दवरता. कित्याक संवसाराचो लोक क्रिस्तांव म्हणटा पूण नांवान, पूण तांकां ती जेजूच्या पाटलावदारांक पयस दवरतात. कित्याक खरेपणी ती क्रिस्तांव न्हय, खरेपणी ती भावार्थी न्हय, फकत नांवान. तर आयज भाव भयणीनो, आमी जी देवाच्या उतरान रिगून रावल्या, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी चलयता, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत सारता, आमी भावार्थी जावन देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता. जेन्ना संवसाराचो लोक आमचेर आड येता, आमी कितें करता तांकां? आमी तांचो मोग करता, आमी तांकां पयस दवरिना, आमी तांकां बरे भाशेन देवाचें उतर शिकयता. आनी जेन्ना भाव भयणीनो आमी मोगान चलता, आमी काकूतकायेन चलता, आमी दोळान चलता, आमी कुरपेन चलता, आतां भाव भयणीनो सगळें देवाचें आमच्या जिवितांत फावो जाता आमकां. आनी आमी खरेपणी जेजूचे शिस म्हूण आमी ह्या संवसारान खरेपणी पाटलावदार कहे जियेता. वय लोक आमचो द्वेष करता, आमकां नाकारता, आमकां पयस दवरता, पूण आमी स्वर्गीच्या राज्यान जियेता म्हणून, आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणून आमी आतां एक जैतिवंत जिवीत जियेता. खरेपणी जेजूक परतून येवपीची जेन्ना तो येतलो ताचो ताका येवकार दिवपाक, ताका मेळपाक आमी तयारी करता. तर आयज भाव भयणीनो खिरीत भाशेन जेन्ना आमी आयज दुसऱ्या दिसा नातालांच्या आमी आतां नातालांची परब केली, आतां आमी फकत नव्या वर्साची वाट पडत आसतले. पूण कितेंय जावं, आयज आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जावन ताज्या उतरान रिगून रावन आमी जो द्वेष, जे नाकारपण आमच्या जिवितांत येता, कोण आमकां पयस दवरता, तांचे पासत मागून खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जियोंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारार जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.